आज खूप दुःख जालें तेजे लागून सगळीं एकठांय जालीं. पळयत आसतना सगळ्यांक एक वॉट्सॅपाचेर एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाता. गौतम खट्टर तेणें एक एसलो स्टेटमेंट केलो आहा. म्हाका समजिकाय मेळना हे पोतपोतोन सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर कितें असो स्टेटमेंट काडटाय. तूं कुंकडास आसतलो पयरूच जेन्ना सुभाष वेलिंगकरान हें केलां आनी कॅडॉट एज्युकेशन जालें आनी लोकांक दुखोवपाचें. गोवा जावन आसा एक कम्युनल हार्मनी मॉडेल. इन सगळे भाशेन जे क्रिस्तांव भाव जावं, कोंकणी भाव जावं, मुसलमान जावं, सीख सगळे बरे भाशेन भोंवताय. आनी हो ते प्लॅटफॉर्माचेर तेंगे म्हाका दिसता तेंगे SBRS सनातन धर्म रक्षा म्हणून मुर्मुगांव एक मिटींग जालोली आनी तो सगळे लोकांक उजी तो हितून डेरोगेटरी लँग्वेज उलयता. सेंट फ्रांसीस झेवियरा तो म्हणटा की तो एसो तो एक टेररिस्ट तेगे कुवे एशेच जाला. आमकां सगळ्यांक खबर आहा सेंट फ्रांसीस झेवियर जावन आसा आमचो गोंयचो सायट आनी आमगेर ल्हानपणीसून आमी आयकिलां आनी तुमी सगळ्यांनी आयकिलां जेन्ना परी गोंयचो सायट गोंयां आहा गोंयकारांक कोणाच्यान कांय करूंक जायना. तो आमकां राखता आनी तो आमकां सांबाळटा. पूण म्हाका समजिकाय मेळना दॅट जी पळय गव्हर्मेंट आहा होम डिपार्टमेंट एसो हेट स्पीच दिवपाक तें कित्याक दिताय. एक सुभाष वेलिंगकरा हाटी एक प्रेसिडेंट जावपाक जाय आसलो. कोणेंय अशें करून कोणाचें तुमगे देव तुम कळ्ळो आमगे देव आम कळ्ळो आनी गॉड इज वन पॉझिटिव्ह युनिवर्सल एनर्जी. सो म्हाका एक सदांच आमकां खबर आहा संवसारांत कितें जाता. द वर्ल्ड इज अ प्लेस वेर वी आर प्रेइंग फॉर पीस. एवरीबडी इज प्रेइंग फॉर पीस. आणि जेन्ना आज इतू जालो आहा विथ इरान, इस्रायल, US सगळे कडेन चलता. सो वाय दिस रिजन. आणि थिंगा 2 MLA बसून आसलेले ते प्लॅटफॉर्माचेर टू स्पीक समथिंग ऑफ दिस लेवल इज सो डेरोगेटरी. आणि तेही जे पळय थिंग बसून आसलेले ते सदांच झेवियरा बरे पांयां पडपी आनी मागपी. सो आय रिक्वेस्ट की एसो पळय आहा न्हू आनी हे मनशाक सगळे गोंयकारान एकठांय जावन एक दाखोवपाचें. आय हॅव नो क्लू एक कितें अशें करून उलोवपाक जाय आसलो तें. आनी आमान पुलीस कंप्लेन फायल केलां कोलवा पुलीस स्टेशनान विथ कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आनी सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस साउथ गोवा बिकॉज दिस इज सिरियस. आज तो एश मोठा हाल आनी आज तुमकां खबर आहा की इलेक्शन येवपा आहाय. Creating such kind of communal tension is something which is not required. And for what? कोणीतरी इंटरव्ह्यू कोणाचे विचार करतो हांव कितें म्हूण जाणा प्रॉब्लेम. एक पाट मरे गोंया एक पाट एज्युकेशन जाल्लें कोंकणी टायमाचेर आनी तेन्ना आमी दाखयल्लें कितें जालें गोंयान कितें म्हटलें कितें. पूण तरी आसतना येता लोक सदमाना जाले तो हेका दाखयल पडले कित्याक आतां तो रावपा जावपाचें ना. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर जर वेगळोच जायत जाल्यार म्हाका दिसता हे आमी मुखार गोंयकार एकठांय जावन आमी कितें तरी करचें पडटलें कित्याक हें चड जालें तो. आज सेंट फ्रांसीस झेवियर आहा म्हणून आज गोंया सेवा. आज गोंया इतली मोळां जावन येते. आज सामना साहेब आमकां सांबाळटा. आनी जो पळय हो मनीस राकोस मरे हो सांग जित्या राकोस मरे हो गांवताम खाटार म्हणटो जित्या राकोस मरे हो मेलो राकोस न्हू जित्या राकोस मरे हो. एसो राकोसान हिंगा काळप ना राकोसां उरपान मारपा जाय उरपान आनी गरज पडल्यार मारले आमी उरपान हिंगा. हांव सांग ओपन जावन हे चड जालें जाल्यार हे ग्रुपान मारतले आमी. हे राकोस म्हणटे हेका हे जित्या राकोसान उरपान मारपा जाय. तुका रायट कोण दिला काय म्हणटा रायट कोण दिला तुमच्या धर्माचेर उलोवपाक.
आज आम्ही गेले हिंगा जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सीख हो कोण आहे आम्ही बरे भाशेन नाही मरे आम्ही तुमगे हिंदू भाव आपल्यागे देवा आपल्यागे कोता मुसलमान आपल्यागे हे कोता सीख आपल्यागे हे कोता आमगे सो एकमेकाले हे धर्माचे वेपार कारण कितें आहे ना एक पीसफुल गोवा म्हणटकच आज ह्या संवसारात लोक टुरिझम हिंग धांवल्यात मरे हिंगा 31 लोक म्हण आमी तर हे आतां आमगे पीस पिड्या करपाच्या आनी हेजेर सरकारान स्ट्रॉंग धरपा जाय उतर सरकार आसा सरकारान हेजेर स्ट्रॉंग धरपा जाय हे असले हें दिवपा जायना मुखार म्हाका दिसता जेन्ना तुमचे कडेन खबर आसतना तुमी सगळे बारीक आहले ना भुरगे आहले जाणा तेन्ना एक टायमाचेर एज्युकेशन जाल्लें आनी तें एज्युकेशन कसो तरी करून पडटा जाल्यार हांव मुखार सरतलो आनी चड लोकांक आमी गोंयच्या लोकांक आपणान आमी करतले हांव सांगता तुमकां कित्याक हें करपाक दिना काय फक्त लॉ लोकां हातीन घेवपाक दिना काय जो लॉ पळय तो लोकां हातीन घेवपाक दिना काय आनी अशें करून जाता लॉ लोक हातीन घेवचे पडटा लोकांक कित्याक धर्माचेर कोणाय येवपाक जायना कोणालेच जोण्याक लागीं 2 जोण्याक आवडलो जो म्हणटो एक मान खबर आहा पूण जेवणाक आमकां 2-3 भाशेन सत्रांत आमी गेले धर्म आहाय जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सीख बी आहाय तेंगे धर्म तेंका चलोवची आमगे धर्म आमकां चलोवची पूण आमगे धर्माचेर येवपाचो रायट कितें आहा आनी आज सांफ्रांज साहेब हिंगा आसल्या इतली वर्स जाली 450 सुमार वर्स जाली सांफ्रांज साहेब हिंगा आसा जाल्यार हे सांफ्रांज साहेबाक लागून आज गोंयांत इतलें सेवा आज हे सांफ्रांज साहेबाचेर तो म्हणटा इतले कॉलेज बांदले ते बांदले तेच नांव बांदपा जाले हे राकोसा नांवाचे बांदपा जाले राकोस म्हणून बांदपाचे जाले राकोसागेर नांव बांदले जाले आनी 17 बरें पण जातलें तो उलयत कितें उलोवपाचें मिनींग आहा सांफ्रांज साहेबाचेर खंयच्यान सांफ्रांज साहेबा नांवाचेर कोण कोण आपआपल्यागे काळजांतल्यान एक बरें जावचें म्हूण तेजे नांवाचेर तरी सगळें कितें बांदिलां तेजेर तूं येता म्हणजे तो कोण तो आनी हांव सांगता गोंय सरकारा उलोवंक हांव सरकारान हे असल्या मनशांक भितर उडोवपा जाय आनी बरें जर भितर उडयना जाल्यार हेजे मुखार लोकांक भायर काड पडटलो लोक भाशेचो हांव जाणा आमचे गोंयकार भाव म्हणटा जॉग्राफीन जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान खंयच्या धर्माचेर आमी केन्ना एकमेकाचेर येनाय आनी तरी येयले जाल्यार सगळे एकठांय जावन हे मनशांक आमी उजगास पडटलो आनी घातले आज हांव सांगता कित्याक चड जालें उलोवप कित्याक एक पावट उलयलें बरें आहा सदां तुमी सांफ्रांज साहेबाचेर उलोवपाक तुमकां गिरेत ना आज हे सांफ्रांज साहेबाचे हेस्ता दिसाक जावं तो खंयचो मुखेलमंत्री आसूं जेन्ना तो संपलोलो पारीकर आहलो तो सांग क्विलेन रावतालो आतां हा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तो पुरो वचून मुखार रावता सांफ्रांज साहेबा एका हेस्ताक तुमी सगळ्यांक चोयलां जर तर ते टायमाचेर तुमकां दिसता सांफ्रांज साहेबा जाल्यार ते सगळे कितें येता हेस्ता सगळे आज हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान धांवल्यात बरें सांफ्रांज साहेबा बरें आनी हो कोण वराकोस कुंवर हो काटार गौतम काटार म्हणटा हो जित्या राकोस मरे हेचो राकोस उलपान मारूं जाय आमी आनी बरें पळय उलपान मारले आमी तो हाती घेतले आमी बेगीन अरेस्ट वॉरंट काडपाक तेका तर अरेस्ट तरी काडे आनी हो तर आनी गोंय येयले जाय गोंय येवपाक सोडतो आहा थिंगसून अरेस्ट करपाक तर अरेस्ट करूं जाय तूं जाल्यार एकदम मोठ जातलें आनी हेसो तरी आनी कोणें तरी केलो जाल्यार तिगांय उलपान मारपाक लोकांक आमचो दीस इज माय वोड आमकां आज जर आसूं तर हांव करता जालो फुडें कित्याक हांव आसूं ना निकाल कित्याक हें सारकें ना आनी तो मोबीन कोण रे मोबीन म्हाका खंयची धर्माचो तो म्हाका खबर ना तो कित्याक वगैरे रीत ना तुका आलो म्हणटा हांव गो मोबीन हो कित्याक लागलो तो तेणी तो वालो तेणी आमचो आमदार आहलो तो कोण तो संकल्पान सांगून बंद कर म्हणणे म्हणजे तुम्ही हेच करून हें कोताय म्हणजे आमी सांफ्रांज साहेबाचे आडे हांव म्हळ्यार कितें धर्माचेर कोणाय येवपा जायना आनी आमगेलें हें गोंया पळयात तें पीसफूल आहा तें पीसफूल आसा तें म्हाका सांग आनी मुखार जर असो जालो जाल्यार आमी लोक सगळे एकठांय जावन आमी भायर सरतले आनी एक पॉइंट तो मराठी ऑफिशियल लँग्वेज बोलपणे कितें डिफरंट तो सुभाष वेलिंगकर म्हणटा मराठी ऑफिशियल लँग्वेज बोलपण लेटेस्ट तुम्ही ऑलरेडी कोंकणी केली ते सुभाष वेलिंगकर बी म्हणटा तसो एक राकोस थोडे जिते आहे हिंगा
त्या राकोसा उलपान मारपा पडले कित्याक चोय ज्या टायमाचेर म्हाका दिसता हिंगा तूं सगळे धाकटे आसले ज्या टायमाचेर एकूच एज्युकेशन गोंया पड जालां तेन्ना आख्या गोंयच्या लोकांक जावं तो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भावांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन ही कोंकणी मोठी आमगेली ऑफिशियल इंग्लीश करून उडयले आनी मराठीक स्टेटस दिला ती मावशी म्हणून मराठी आमची मावशी आमची आवय म्हणटी कोंकणी हें हांवें पयलें सांगलें तुका आनी आतांय सांगलें तुका मराठी म्हणटी आमगेली मावशी आमगेली आवय कोंकणी तेजेर आमकां आनी कोणें येवपा जायना पूण हांव सांगता जे आमगेल्या धर्माचेर वो खंयच्याय धर्माचेर कोण येता तांकां आमी लासून उडोवपा जाय जोण्याकल्यागेर धर्म जोण्याकल्या व्हडलो सगळे जाणांक देव म्हणटा एक आनी देवाक आमी मानपा जायो आनी देवाचेर आमी सदांच हे धर्माचेर केन्ना आमी येवप ना आनी धर्माचेर येयलो जाल्यार आमगेलो लोक जो पिसफूल आसलो जो आमगेले एक शांतीकाय जो आनी बरो लोक आहा म्हणटा लोकांक लागून हे असो मनशाक लागून प्रॉब्लेम जातले तू मिडिया भावान सगळ्यान एकठांय जावन हांव ह्या हातीचो सोदून तांकां दिवपाक जायो गौतम खट्टर भिमा बी खबर आसता विचारना